मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन अँड ब्रॉडकास्टिंग ह्या खात्यातर्फे पणजेन केंद्र सरकारच्यो विविध योजना जनतेसमोर दवरणारी प्रदर्शनीचे उद्घाटन जालें. विकास की नई उडान अशें तेचें नांव आसा. गेल्या 2 वर्षांत केंद्रान समाजातल्या वेगळ्या वेगळ्या घटकां खातीर कितें कितें योजना केल्ल्यो आसात त्यो केवळ कागदार उरच्यो न्हय तर ताची माहिती ग्रासरूट पर्यंत पावची म्हणून सगळ्याच राज्यांनी अशा प्रदर्शनी ताणें आयोजन केलां. त्या आयोजनात आमचे इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटूय राज्य सरकारचे सामील जाला ताका मदत करता. इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी ठरयतना आमी म्हटलें की एनवायरमेंट फ्रेंडली उद्योग आणि जे रोजगार निर्माण करणारे एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग उद्योग हे 2 निकष लावून आम्ही जो इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड केलो जेका हांव हेड करता तेजो चेअरमन हांव आसा. साधारण 2 महिन्यान 3 महिन्यान आमची बैठको जातात. आतापर्यंत 84 प्रोजेक्ट आमी तितून मान्यता दिल्यात आणि साधारण 7,500 इन्व्हेस्टमेंट आणि 14,000 पेक्षा जास्त एव्हेन्यूज जे एम्प्लॉयमेंट एव्हेन्यूज जातले अशी असा साधारण वर्ष साधारण 13-14 महिन्यातलो हो उपलब्धी आसा. आम्ही 5 वर्षांत 50,000 जॉब आणि 25,000 कोटींची इन्व्हेस्टमेंट असो आम्ही टार्गेट ठरयल्लो. म्हाका दिसता 6 वर्षांत जे आम्ही अचीव केला त्याचो विचार केलो जाल्यार तेचे चौपट केल्यार 5 वर्षांत आमचो टार्गेट पूर्ण जातलो. ईज ऑफ डुईंग बिझनेस असत किंवा नोकरी स्किल डेव्हलपमेंट हाचेर प्राधान्य सरकारान दिला. स्किल डेव्हलपमेंटा खातीर आमच्या राज्यांत आमी अनेक योजना आंखतात फुडें वतात. ITIचो वापर इंजिनियरींग कॉलेजीचो वापर हाच्या खातीर करप अशें आसा.